presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bhosle, above Cafe Bhosle, near National Theatre, Panaji, Goa. नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. काणकोण केशी दीपक देसाय आणि प्रदीप नायक 24 फेब्रुवारी मेरेन कादयतूच जामिनाचेर आदेश 24 मेरेन राखून फरारी इंजिनियराक भितर उडोवचे सरकारी वकिलाची मागणी. बिल्डर आणि काणकोण पालिकेच्या अधिकाऱ्यांमदी नेक्सस आसूये. ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आणि लायसन्स रिन्युअला वेल्यान हायकोर्टान उक्तायलो दुबाव. नव्या कसिनो पॉलिसीत लायसन्स ट्रान्सफराचे तरतुदी प्रमाण नव्या अर्जाचेर विचार जावं येता. फी पावतली 5 ते 10 कोटींचेर. मांडवीत सव्या कसिनोचे संकेत. एक नोट कमल पे वोट. बीजेपीचे लोकसभा वेंचणूक मतदार संपर्क अभियान. मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा बीजेपीचे उमेदवार अजून थारिल्लेच नात. केपी अर्बन फट भांगर प्रकरणात 2 मॅनेजरांचेर आणि रीण काढपी 29 जणांचेर फोंडे पुलिशेंत कागाळ नोंद. क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीक फटयले म्हणून आरोप. आणि व्हॅलेंटाईन डे निमतान फुलां, बुके, गिफ्टां, ग्रीटिंग कार्डाचो प्रचंड खप. काजारी बिनकाजारी जोडप्यांनी फुलयलो दीस. फेसबुकाचेरय व्हॅलेंटाईन उत्सव. खबर विस्तारान. दीपक देसाय आणि प्रदीप नायक 24 फेब्रुवारी मेरेन कादयेत उरतले. मडगावच्या कोर्टान तांच्या जामिनाचेर आदेश 24 मेरेन राखून दवरला. आरोपींच्या वकिलान बिल्डिंग कोसळपाक टीसीपी आणि पालिका इंजिनियराक जबाबदार धरलो. ह्या घडणुकेक लागून दीपक देसाय आणि प्रदीप नायकाचेर खुनाचो यत्न केल्ल्याचे कलम लावंक फावो अशें सरकारी वकील म्हणटा. फरारी पालिका इंजिनियराक बेगिनात बेगीन भितर उडोवचे म्हणूनय ताणें मागलें. क्रायम ब्रांचीन 12 फेब्रुवारीक आदलो मुख्य अधिकारी दीपक देसाय आणि प्रदीप नायकाक अटक केल्ली. दोनूय आरोपींनी जामिनाक अर्ज केल्लो. शुक्रारा प्रदीप नायकाच्या जामीन अर्जाचेर सुनावणी जाली. आदोगाद सुरेंद्र देसायन प्रदीप नायका खातीर आर्ग्युमेंट घालो. बचाव पक्षाचो आर्ग्युमेंट. चुकीचे इंजिनियरिंग आणि बांदकामाक लागून बिल्डिंग पडली. प्रशासनीक कारणाक लागून न्ही. चावडी काणकोणा कोसळिल्ली बिल्डिंग हे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण न्ही. बिल्डिंग कोसळपाक टीसीपी आणि पालिका इंजिनियर जबाबदार. मुख्य अधिकाऱ्यान फक्त रिपोर्ट मंजूर केलो. रिपोर्ट तयार करपी टीसीपी आणि पालिका अभियंतो. केशीच्या चौकशीच्या पद्दतीचेर दुबाव. सुडाचे भावनेन केस. भ्रष्टाचार जालाच अशें धरून केशीचो तपास चल्ला. ॲडव्होकेट सुरेंद्र देसाय. सरकारी आदोगादान बचाव पक्षाच्या वकिलाचेर आर्ग्युमेंट खोडून काडले. बिल्डिंग कोसळप ही भ्रष्टाचाराची केस. ताका मुख्य अधिकारी जबाबदार. गुन्यांवाक लागून 304 म्हणल्यार खुनाच्या यत्नाचे कलम लागू जाता. फरारी पालिका अभियंत्याक बेगोबेग अटक करचे ते चौकशेन मेतेर जावंक शकतात. हे केशींतले सगळ्यांचे जामीन अर्ज भायर मारचे. मुख्य अधिकाऱ्यान सायटीर वचून इन्स्पेक्शन करपाक जाय आशिल्ले. Honorable Sessions Court has today heard the bail application filed by Mr. Pradeep Naik. The bail application of Mr. Deepak Desai has been adjourned at their request. It is fixed on Monday, and this bail application has been fixed for orders on the 24th in the afternoon. Mr. Pradeep Naik is not involved, but we have contended that he is involved. He is involved in the renewal of 3 licenses, which were renewal backdated without any authority of law. He is granted an occupancy certificate
for a building which is constructed on a property for which conversion standard was not obtained. It also failed to conduct site inspection. If he was honest, there should not have been all these defects. So we have contended that he is required in custody in order to find out in what circumstances his licenses were issued. Presently they are on 10 days police custody remand. दीपक देसायच्या जामीन अर्जाचेर सोमारा सुनावणी जातली. प्रदीप नायकाच्या जामीन अर्जाचेर सुनावणेचो निकाल 24 तारखेर दनपारा जातलो. प्रुडंटा खातीर प्रतीक परब. हे केशीत पालिकेचो इंजिनियर अजय नायक देसायच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सुनावणी बुधवारा धुकल्ल्या. आरोपी बिल्डर आनी काणकोण पालिकेच्या अधिकाऱ्यांमदी नेक्सस आसुये हे ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आनी लायसन्स रिन्युवलाच्या दुबावीत प्रक्रियेवेल्यान सध्या दिसता असो दुबाव हायकोर्टान घेतला. निलंबित पालिका इंजिनियर अजय नायक देसायच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सुनावणी घेतना कोर्टान हे उलोवन दाखयलें. काणकोण बिल्डिंग दुर्घटनेचेर निलंबित पालिका इंजिनियर अजय नायक देसायच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर शुक्रारा हायकोर्टान सुनावणी जाली. सगळे बांदकाम कायदे आनी नेम गुड्ड्याक मारून काणकोण पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बांदकाम लायसन दिल्ले अशें पुराव्या वयल्यान सध्या तरी दिसता अशें मत हायकोर्टान उक्तायलां. आरोपी बिल्डरान पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे हात ओले केले आसुये अशी शक्यताय हायकोर्टान उक्तायल्या. आरोपी बिल्डरांक अटक करपाक क्रायम ब्रांचीक जमना म्हूण हायकोर्टान क्रायम ब्रांचीचेर फोग काडलो. फरारी बिल्डरांच्यो कचेऱ्यो पुणे आनी मुंबय वचून पुलिसांनी तपासल्यात आनी बिल्डरांक अटक करपा खातीर जायतीं पावलां उबारल्यात अशें क्रायम ब्रांचीन हायकोर्टाक सांगलां. अजय नायक देसायच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर हायकोर्टान निकाल दिवंक ना. सुनावणी बुधवारा जातली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. नव्या कसिनो पॉलिसींत लायसन ट्रान्स्फराच्या तरतुदी प्रमाण नव्या अर्जाचेर विचार जावं येता. ते खातीर फी 2 लाखांवेल्यान 5 ते 10 कोटींचेर पावतली अशें सांगून मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या न्हंयत आनीक एक कसिनोचे संकेत दिल्यात. सध्या कसिनोंचे लायसन ट्रान्स्फर करपाची तरतूद ना, पूण फुडें फी वाडून तशी तरतूद जावंक शकता अशें मुख्यमंत्री उलयता. कायद्या प्रमाण मांडवीत 6 कसिनो परस चड कसिनो येवंक शकनात अशें मुख्यमंत्री उलयता. सध्या मांडवीत 5 कसिनो आसात. 2 दिसां फाटीं मांडवीत आनीक एक नवो ताल्ल कसिनो हाडपाची सरकारान तयारी चलयल्या म्हूण बोवाळ जाल्लो. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मांडवीत सध्या एक बंद पडिल्लो महाराजा कसिनो आसा. तो बदलून त्याच लायसनाचेर हो नवो कसिनो मांडवीत देंवोवपा खातीर लॉबिंग चल्लां. प्रुडंटार हाचेर मुख्यमंत्र्याक प्रस्न केलो. मुख्यमंत्र्यान सांगलें सद्याक तसो विचार ना, पूण नवे कसिनो पॉलिसीचे नेम थारल्या उपरांत ताचेर विचार जावंक शकता. फाल्यां तुमकां ट्रान्सफर सुद्दां करपाची जाल्यार फी कॅनॉट बी 2 lakhs. फी हॅज टू बी 5 crores or 10 crores. Even if you have to transfer it, I have not said I am going to transfer it. I have at this moment refused because the new rules have not come in force. The new rules are being vetted. फायल पावल्या म्हजे कडेन लॉ डिपार्टमेंटा कडेन वतली, ताजे नंतर ते नोटिफाय जातले. तातूंत भितर ट्रान्सफरचे प्रोविजन आसतले. त्या प्रोविजनान जे कितें आसा पळय त्या प्रमाणे जर कोण आयलो जाल्यार मागीर फाल्यां विचार करपाक येता. पण सद्या ताजे प्रोविजन नासल्या मागीर विचार करूं ना. तुमी कायदो काडा आनी पळया मरे, वाचा मरे. ते कायद्यार बरयला 100 पेक्षा चड दिवपाकूच येना म्हणून. एका कॅसिनोचे खंयच्या तरी लायसन्स आयिल्ले हांवें तें पळोवन ना. वेन द वर्ड ट्रान्सफर केम ऑफ द लायसन्स आय सेड देर इज नो प्रोविजन इन द लॉ ऑर द रुल्स टू ट्रान्सफर इट, देरफॉर रिजेक्टेड. ज्या बोटीवेल्यान इतलो बोवाळ चल्ला ती बोट 200 कोटींची. तातूंत सुमार 150 रूम आसात. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी देवेंद्र गांवकार. केपे अर्बन क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे शिरोडा ब्रांचीतले नकल्या भंगरेच्या केशींत फोंडे पुलिसांनी केस रजिस्टर केल्या. दीपक देसाय आनी सुरेखा गावडे ह्या दोगा मॅनेजरांचेर तांणी भांगर तारण दवरून रीण काडपी 29 जाणां आड FIR घाला. एकठांय जावन क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीक तोपी घाली म्हूण सगळ्यांक कलम 420 लायला. सोसायटीत तारण दवरिल्ले 5 कोटींचे 32 किलो भांगर पावणीचे वेळार फटीचे म्हणून उक्ताडार आयला. मात 5 कोटींचे लुकसाण जालें तरी कागाळ फक्त 1.5 कोटीच्या लुकसाणीची जाल्या. Today we have received complaint from Paresh Kulkar, Executive Director of Kepe Urban Cooperative Credit Society branch Shiroda. So wherein he has lodged a total 29 complaints against 29 borrower of loans and 2 managers. And we are carrying out investigation in this case. This amount which they have filed with the police station comes out to about 1.5 crore. Also, they was also stating that there are more such
cases which they are finding out. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.